एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा आणि सकाळचे 10:30 जाला आणि आता ब्लॉग स्टार्ट करता. आयज आसा इश्विकाची वॅक्सीन आणि आयज आसा नागपंचमी. तुम्हा सगळ्यांक नागपंचमीची खूप खूप शुभेच्छा. ओके म्हणटा काय हाय गाय बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सो आयज ताका वॅक्सीन आनी सो आता मी भायर सरला. इश्विकाक नाळयले, ताका मसाज केले, ताका नाळयले. मागीर कित्याक फाल्यां बीन ताका न्हावंक मेळचें ना, कित्याक फिवर बी येत जाल्यार पळया कशें कितें तें. आनी हें आसा जें वॅक्सीन तें 2.5 म्हयन्याचें. ओके, सो हें घेवन भायर दवर आनी जसो शिव बी न्हालो. हांव न्हावंक ना, हांव येवन न्हातलें कित्याक पुजा करूं जाय म्हाका देवाची. म्हटलें येवन न्हावया, गडबड नाका, कित्याक तेंच्यांनी म्हटलां 10 ते 12 पर्यंत आसा म्हटलां आयज. ओके, सो टायम वेस्ट कराय नाका. बाबू भायर आसा, चल रेडी केला. तुजी वॉच कित्याक? चल वच रे, हेजे एक वॉच जाय. टायम कळना काय नाही, वॉच जाय काय का. हे पप्पा व्हरून दे. आणि कितें सांगू तुमकां, भायर कडक अशें वत पडला. नागपंचमी अशी पावस पडटात, पयलीं पडटाले, आतां पडना. कडक वत पडला, तर कपडे बी भायर एक्स्ट्रा घातला हांवें सुकोवनी म्हणून. ओके, जाला रेडी, चला. आयज ताका न्हीद ना, त्या खबर आसा वयता म्हणून. अशी न्हावून न्ही तो न्हिदता, पूण आयज पळय खंय वयता इश्वीक? बुरा वयता ते बांद ताका आशिल्लें, घाल ताका. हें सपोज ताका धापल्यार न्ही, ताका गरमी जातले. बेश्टें वयल्या वरच हें कर, बेश्टें अशीच घाल. ए सावकास, अशें बांद. गरमी जाता ताका, पळय घामान बुडलो पयलींच. रे इश्वीक. सो आमी लास्ट टायम गेल्ली पिंटो रोजारियो, थंयच न्ही ना, पिंटो रोजारियो कडेन थंयसरूच. ते मातशें रस्तो आनी बारीक आनी ट्राफीक उरना पुरो. आनी फक्त असो 1 आवर उरला, 12 बंद म्हटलें न्ही, म्हणजे 12 पर्यंत. आनी पावस नायच, गरमी जाला न्हू इश्वीक. इश्विका गरमी आता. इश्वीक पळयता म्हाका न्हू रे, इश्वी हांसता म्हाका पळोवन. इश्विका न्हीद ना आयज. इश्विकाक खबर आयज भोंवपा वयता म्हणून रे. ओके, चला डायरेक्ट तुमकां थंयच मेळटा. ओके, लोक उरनालो पुरो न्ही. लोक उरनालो पुरो. सो द लास्ट टायम ते खापरेश्वर देवूळ ते काडलेले न्ही, हेंच्यांनी परत हें बांदलें पळय हांगासर. 21 न्ही आसलेलें मुर्ती स्थापन. तुमकां दिसता आसतलें हें पळय, आतां बरें दिसता न्ही, बरें केलां. हय, सो हांगासर न्ही बरें पार्किंग मेळ्ळें. पावस येवचे पयलीं आमी घरा पावया. आनी छत्री घेवन भोंवपाचें पाशेंच ना. चल पळय हें हॉस्पिटल. तुमकां दिसता आसतलें न्ही कित्याक उदक बरो येता आवाज. चल उदक आसूं न्ही, पयलीं एक काम आतां करून येवया. हांगा तुमी पळोवंक शकता न्ही, रस्तो धाकटोसो आहा, पार्किंगेक खूब प्रॉब्लेम हांगासर. सो तेवटेन एक मेवळें. कितल्या गुड मॉर्निंग. सो जालें आमचें वत कसलें. आयज ताका दिला 2 ओरल रोटावायरस न्ही, रोटावायरस 2 ओरल काडटा भायर. हाफ काडले भायर, गिळना, घराडा तोच करता. हांव ते विटामिनचे बीन घालता न्ही, कुचकूच काडटा. आनी ते हांवें सामकें स्वीट आहा, मँगो फ्लेवर. आनी ताका एकूच दिला इंजेक्शन पांया कडेन, रडलो. सो आतां आसा सप्टेंबर 9 तारखेक. हय, ओके. सो पांय सुस्तले म्हटलां आनी ताका मातशें थंड उदकान हें कर म्हटलां, पूस म्हटलां. आनी फिवर बी येतलें खंय. आयज आमचें नागपंचमी कशें जातलें खबर ना. अशी म्हणून आमी नागपंचमी व्हडलेशें कांय करना. ओके, सो नाग बीन अशें आमी पुजनात. सो पळय आयज ताका फिवर बी येतलें, क्रँकी बीन जातलो. ओके, सो जाय तुमकां घराचो मेळटा. ओके, चला. सो पावली आमी. ताका घातला आमी झुलान. कित्याक खबर आहा, झुलान न्ही तो बरो न्हिदता, उठना. एक वर बीन अशें 1.5 वर न्ही बरो न्हिदता. सो ताका आमी न्ही आतां झुलानूच घातला. पळय, आनी म्हाका एक युट्यूब फॅमिली कमेंट केलेलें ताका झुलान घालनाका, तो पडटलो ना. अशें सेफ आहा तें, बरें आहा, सारकें आहा. आनी तो आतां अशें पलटी बीन टर्न बी मारना न्ही, ताका लागून तो जस्ट स्ट्रेट न्हिदता. आनी कांय अशें भंय ना, बरें घटमूट आहा तें, बरें हात फिक्स आहा तें. ओके, सो हो न्हिदला. आई शावर घेवन आयली. आतां हांव न्हाता,
देवाची पूजा करता आनी मागीर तुमकां थोड्या वेळा मेळटा. ओके चला. सो हांगासर हांवें दवरला ओट्स. सकाळी न्ही हेवी ब्रेकफास्ट करूंक ना. आयज सकाळी जी मॅगी खावन टोस्ट खावन बसले आमी. तर आतां लागला भूक. सो म्हटलें ओट्स करया म्हटलें. हे पळयात कांता आई जरा हाय म्हण. आयज बरी ना. सकाळी उठली रिती घेवपाना वॉमिटींग करताले खंय उलटी केले खंय तिका हेडेक स्टार्ट जाला आयज परत. तुम्ही म्हणटाले तेका डॉक्टर डॉक्टराक तेका व्हरूंक ना आय चॅकअपाक शिवाक टायमूच ना. सो तेका पळोवया आतां फाल्यां परवा कशें करून तेका व्हरून हाडटा. हेडेक जाता म्हणजे तिणें सकाळी कांय खावंक ना. जस्ट थोडेशें म्हाका टोस्ट खालें हेणें म्हटलें ओट्स खातली. कितें रे एका फाल्यां टेस्ट आसा हिंदी वचून कर म्हटलें. मागीर एकदा इश्वी उठलो न्ही मागीर म्हणटा जावचें ना घेवपाक. सो बस आनी कर म्हणलें तेका. दाखयता ओट्स खातलो मरे. हांव बस खावन घे. हांव नापो वयता. आतां तुमकां सांगलेलें हांव 2 नापो वयतलें म्हणून. हांवें म्हटलें पयलीं हांकां ओट्स दिवया बूक लागला सारकें खावन मागीर नापो वयता. ना आतांच खावन बस. गरम गरम खातें बरें आतां खावपाक. तो जस्ट जाली पुजा. हे पळयात. सो जाली पुजा बीन आनी हो आतां उठ्ठा परत ताका दिसता पांय दुखता दिसता. उठ्ठा आनी रडटा. जस्ट ताका फीड केलें. आतां परत ताका हांवें घातला न्हीद ना असो उग्गी आहा. हितून पाळण्यांक कितें जाता पाळण्यांत न्ही तकली न्ही रिशी असो करता. मागीर एक सायड न्हिदता. मागीर हांव कितें करता उठ्ठा ताका मागीर तकली स्ट्रेट करता. मागीर परत दोहो करता. म्हणजे कितें जाता मागीर एक सायडीन चेपता. मागीर जुलान तशें ना. जुलान न्ही तकली आहा पळय ती स्ट्रेट उरता. ताका लागून जुला खूब इम्पॉर्टंट. बांदूंकूच जाय आनी आसूंकूच जाय. ओके सो तो न्हिदला. आयज नागपंचमी स्पेशल कांय ना. सो चिंतला कांय व्हडलेशें करपाचें ना आयज. मेन पातोळीच करया. आनी आई हें करता रव्याचें पातळ तें आयज करतात. आनी एक्चुली जालें कितें काल न्ही अळसांद्याचो रोस केल्लो न्ही तशें आसा. म्हटलें मम्मी आयज शीत बीन जेयना कित्याक नागपंचमीक न्ही शीत जेयना. म्हणजे आमी म्हणजे लग्ना पयलींच्यान हांव जेन्ना लग्ना नंतर हांव मागीर हांगासर शीत बीन करपा लागलें. सो मम्मीच्या हितून न्ही म्हणजे लग्ना पयलीं आमी आयज नागपंचमी तांदळाचें म्हणजे रायस तांदळाचें कांयच खायना. शीत आसूं कितें आसूं. आनी पातोळी बीन पातोळी हांव पयलीं करतालें. म्हणजे दिसता हांव कांय करचें ना. पातोळी मम्मी करतली. लास्ट इयर हांवें केल्लेलें तांदळाच्या पिठाचें. सो मम्मी आयज करता गंवाच्या पिठाची कित्याक ती रायस खायना आयज. सो म्हटलें मम्मी बापाले तूं तुकाय सेपरेट करून घे बापाले म्हणजे गंवाचे जे तांदळाचे. हांवें तेका नाका म्हटलें गंवाचेच करया आनी तेच खावया म्हटलें. ती म्हणून नाका आपूण तुका रेडी करून दिता तूं कर. सो 2 करपाक कित्याक जाय आनी खावपाचें चड कोण खायना चड. शीत जेयना आयज आमगेर न्ही अशें म्हणजे लग्ना पयलीं इडली बीन करतात. रव्याची इडली बीन न्ही मुगाचो रोस करता. इडली करता पातोळी आनी रव्याची पातळ कशें करता. सो मागीर आतां हांगासर कांय करना हांव तें सगळें. तेका लागून आमी शीत बीन जेयता. हांव जेता शीत शिव बीन शीत जेयता. तर मम्मी आयज शीत जेवची ना. सो म्हटलें आयज कांय व्हडलेशें कांय करनाका. मेन पातोळी आयज मागीर तेच पातोळी करून देवा मागीर नैवेद्य दाखयतले. आनी आई पातोळी आनी रव्याचें खातले. आमी शीत आनी कालचो रोस बीन आसा ताका लागून. नाका रोस नाका म्हणटा खावपाचें कालचें. सो आई सोलकडी करता आपूण कर म्हटलें सोलकडी कळ्ळें न्ही. आनी आतां करपाचें भाशेंच ना कित्याक तो आतां रडटा उठ्ठा रडटा. ताका लागून तो व्हडलें तेका मम्मी सगळें मम्मीच्या पात्र पडटा करपाचें सगळें. तो व्हडलेशें कांय करनाका म्हटलें आयज पळया नेक्स्ट इयर पळोवया कित्याक. आनी आयजूच फाल्यां दिल्यार बरें जावपाचें आसलेलें वॅक्सीन ताका. आयजूच दिलें आसूं एक जालें एक वॅक्सीन. ओके सो पातोळी दाखयता तुमकां पानां आमच्या बाल्कनीन. खंयचें खबर आहा हांवें ब्लिंकिटाच्यान तें हळद दिल्लें पळय हळद तें मम्मी लायलें खंय पळय. आनी आसूं बरें जालें. बांगड्याचें सॉल्व करूंक जाय न्ही हळदीचें पान घालून बरें ताजे बांगडे हाडूंक जाय आनी ते पानां घालून सॉल्व करूंक जाय. सो हें पळयात पानां बरें मेळ्ळें खूब जालें. हय बरें आहा. 2 बाल्कनीन जाला. ह्या बाल्कनीन आनी त्या बाल्कनीन 2 जाला. सो पुरो आमकां पान म्हणून हांवें कांय हाडूंक ना. चला हांव मातशें ताका पळयता बारीक बारीक मम्मी हेल्प करता की तो मातसो उग्गी आसा पाळण्या जुलान. ओके मेळटा तुमकां मागीर चला.
जालें हांगासर हे पळयात. हांवें न्ही तांदळाचें केलां आनी मम्मीन आपल्याक न्ही गव्हाचें केलां. ओके, सो म्हटलें नेवेद दाखयता. टायम जालो, शिव येयला जेवपाक. सो म्हटलें नेवेद दाखयता, मागीर जेयता आमी. सो आईंनी आपल्याक हें पळयात, हें आसा गव्हाचे पिठाचे पातोळी. हें आईन आपल्याक करून घेतला गव्हाचे बरें जाता खावपाक न्हू गे. सो आई वर्सा वर्स आपल्याक गव्हाचेच करून घेता. जस्ट आत्तां जेयलें हांव, 4 जालीं हांगासरूच. आयज खूब रडलो तो. लास्ट टायम ताका 3 दिल्लें इंजेक्शन. इतलो तरी आमकां त्रास दिवंक ना. पण आयज न्ही एकूच दिला, पण ताणें इतले आमकां त्रास ते सांगू तुमकां. इतलो रडटा, रडोन 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 जस्ट ताका फीट केलें. न्हिदता मागीर पांय हाल्ले की तो रडटा. म्हणजे पांय सुजला. जस्ट आतां न्ही थंड उदकान ताका तें पुसून काडलां, म्हणजे सायडीन अशें हें केलां. तिणें सांगलेलें. ओके, तो न्हिदला आतां ओग्गी. सो काय अशें शूट करूं ना. आईन न्ही नीर फणसाची भाजी केल्लेलें, कळ्ळें न्ही. सो काय तुमकां दाखोवंक ना हांवें. ते आईन ते बेगीन केलें. ती आसा म्हणून अशें बरें जालें, नाल्यार कांय जावपा नासलेलें. हांव फक्त एकाच घेवन बसलां. काय अशें शूट करूं ना हांवें. सो आई म्हणपाली आपूण भाजी करता म्हणपाली. ती काय मातशें जिवाक बरें ना. जस्ट तिणें टॅबलेट घेतले, आपल्या मातशें कमी जालां म्हणपालें. सो ती आतां जेवंक बसला. सो हांव ताका न्हीद घालता, तो रडटा. सो जेयली बेगीना. सो शिव आतां जस्ट जेवून गेलो. जस्ट भाजी केलेलें नीर फणसाचें. सो आतां फ्राय बीन कांय करना न्ही, ताका लागून जस्ट भाजी केलें, जेयलें. म्हटलें व्लॉग हांगाच एंड करता. सो दाखय तुमकां न्हिदला तो. सो हें पळयात, जस्ट न्हिदला आनी पांय मातशें हेवटेन सुजला. हें पळयात, हांगा सुजला पांय. सो म्हटलें उठलो. असो उठता न्हिदता. ओके, रितुकान ड्रॉइंग काडला तुमकां दाखयता. पळय, सो रितुकान ड्रॉइंग काडला. कोण रे? महादेव खंय? रॅबीट. आनी कॉफी डॉग काडला. हय, आनी गणपती काडला खंय? आपल्या गणपती. सो युट्यूबार ताका हांवें लावून दिलेले व्हिडियोज बीन. बस आनी ड्रॉइंग काड म्हटलें. नाल्यार बेश्टोच हांगा ते भोंवत रावता. ते म्हटलें प्रॅक्टीस कर ड्रॉइंग. सो काड ड्रॉइंग. ओके, सो आनी कांय ना. हो व्लॉग न्ही हांगाच एंड करता. हा व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात, शेअर करात, चॅनलला सबस्क्राईब करात. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टिल देन बाय, टेक केअर. बाय. I love you friends. Please comment and subscribe to my Telugu Festival. चला बाय. Bye.